सोनवार 24 आगोस्ट 2024 सान बार्तोलोमेव दोमदूत परब मुखेल बोल या आनी पळे नियाला कादार बागवून जुजे कुपेंतिनो हो एक महान सांत ताका शिकूंक जाय नासलें गोरांत आनी वाड्यांत तो कांय कामाचो न्हय असो ताका ताची आवय आनी लोकूय पासारतालीं। गांवचो लोक ताची भरपूर फकाणां करताले। सेमिनारीन तो भितर सरता थंयसूर कालतीपणी जियेता आनी ताचे ससनिकायेक तशेंच देवाचेर ताणें दवरलेल्या अकोण भावार्थाक लागून तो एक बरो यादनीक आनी उपरांत बागीवन जाता। देव आपयता तेन्ना मोगान आपलें आमंत्रण आपल्या विचलल्या खास मनशांक तो धाडटा। आयच्या वाचपांत आमकां ताळवें जाता की नातानायल आपल्या विचारांतल्यान हुस्को दवरून नाजारेतांतल्यान कितेंय तरी बरें येवंक शकता हाचो स्वाभाव सोडलो। जेजूचेर भावार्थ दोतोल्यांक एके वेगळेच तरेचो अणभव मेळटा। फिलीप नातानायलाक ये आनी पळे ह्या उतरां वरवीं जेजून केलोली विजमितां भोगूंक आनी अणभवूंक आमंत्रण करता। ताचो भावार्थ वाडूंक आदाराचो जाता। नातानायलाचे काळीज आनी मन देव वाचता। जो जेजूक अणभवता तो मनीस विजविता पळयता आनी हेरांकूय देवा सोशी हाडूंक आमंत्रण दिता आनी ताचेय आत्मिकायेक वाडूंक आदार करता। हांवें 2 दिसा जेजूक सोडला काय जेजून म्हज्या जिणेंत ल्हान व्हड मिलाग्री केल्यात आसतल्योच। ताचो गोवाय दुसऱ्यांक जावया। म्हजो थाराव 2 दिसा जेजून घातलेल्या बेसांवाची खबर हांव दुसऱ्यांक सांगतलें।